गोय क्रायम ब्रांचान धावशिरे उसगांव धाड घालून सुमार 1.5 कोटी मोलाचो बनावट सोरो जप्त केला। राजस्थान आणि गुजरातातल्या 4 आरोप्यांक अटक केल्या। 11,000 वयर बनावट विस्कीच्यो बाटल्यो, वाहनां, नंबर प्लेटी आणि छापनावळ उपकरणां जप्त केल्यात। आरोपींक ताब्यांत घेतल्यात। पीआय लक्ष्मी आमोणकर हांच्या देखरेखेखाला फुडली चौकशी चालू आसा। गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात सोऱ्याची तस्करी ही राजकीय संरक्षणा खाला फुलपाक लागल्या। खरें जाळें खूप खोल आसा, मात फक्त दाखोवपा खातीर कांय प्रमाणात जप्ती करतात म्हण विजय सरदेसाय उलयला। आरडेक्स ब्युरो रिपोर्ट। सरकारान ड्युटी वाडयल्या 50%, म्हणल्यार IMFL म्हणल्यार इंडियन मेड फॉरेन लिकरान मिनिमम महाराष्ट्रान दर वाड जाल्या फ्रॉम 50 to 88%, म्हणल्यार 50 to 80% पसून जर धरले 80% दर वाड जेन्ना जाता नेबरिंग स्टेटीन सोऱ्याचो, जाल्यार नॅचरली सोरो हांगाच्यान व्हरून थंय विकप आनी हांगा सोरो तितलो 80% थंय दर वाड जाल्या आनी हांगा आसा ते परस अर्ध रेटीन सोरो मेळटा। महाराष्ट्राचे अर्ध रेटीन गोंयांत मेळटा। सो गोंयचो सोरो व्हरून महाराष्ट्रान स्मगलींग करप हो एक बरो लुक्रेटीव धंदो आनी हो बरो चलता। आनी हो कसो चलता हो हांवें एसेंब्लीनूय दाखोवन दिल्लो की जय माता दी म्हणलें धर जाल्यार हें फक्त आमचे वैष्णोदेवीची दुर्गे माते खातीर न्ही, हें तूं पासार जातना हो एक कोड वर्ड की सगळ्यांचे आमी कुयदाद घेतिल्ली आहा, सगळे सेटल जाल्ले आहा आनी तुमी तो ट्रक सोडपाचो म्हणून। हो ट्रक असोच सोडलो आनी इन्सुली बांद्यार महाराष्ट्राच्या पुलिसांनी धरलो। हें जाल्ली तेन्ना वस्त गोंयांत एसेंब्ली चालू आशिल्ली आनी हे डडडीत धरिल्ले प्रकार न्यूजपेपराचेर आनी थंयच्या चॅनलांनी भायर काडिल्ले। आज परिस्थिती कितें जाल्या, आज गोंयांत परिस्थिती अशी आहा की गोंयच्या सरकारांतले आशिल्ले लोक प्रोटेक्शन दिवन आनी एंटायर ब्युरोक्रेसीचें प्रोटेक्शन दिवन गोंयांत 2 नंबर सोऱ्याचो चालू आहा, व्हडल्या प्रमाणान चालू आहा। इतल्या प्रमाणान चालू आहा की हो स्मगलींग अल कपोन म्हणून जे करतालो अमेरिकेक प्रोहिबिशन आसता ते भशेन अल कपोन गोंयांत तयार जाल्ले आहा आनी गोंयचे म्हाका दिसता रुलींग पार्टीचो आज एक मेजर धंदो आतां जिल्हा परिशद इलेक्शनां आयल्या, सो पार्टी फंड म्हणून ते स्मगलींग पावरफूल करीत आहात आनी हो स्मगलिंगाचो एक बारीकसो प्रकार धरतात तुमच्या दोळ्याक उदक लावपाक। जर्नलिस्ट आनी मिडिया आनी पब्लिकाच्या दोळ्याक उदक लावपा खातीर एक बारीकसो 1% धरप, 99% तांणी सोडिल्लो आहा। लातंबरचे म्हणटा ते रस्तो केला स्पेशल फक्त महाराष्ट्रान पावपाक। हें हांवें एसेंब्लीन जेन्ना सांगलें तेन्ना मुखेलमंत्र्यान एडमीट केलें आनी सांगलें थंय आपूण एक हें घालता म्हणून, चॅकपोस्ट घालता म्हणून। अजून मेरेन चॅकपोस्ट येवंक ना। लास्ट इन्फॉर्मेशन म्हाका थंयच्या लोकांनी सांगलां जे उबे रावपाक दिवचले जिल्हा परिशदाक उबे रावंक सोदतात इच्छूक उमेदवार जे आहा तांणी म्हाका सांगलां की हो चॅकपोस्ट बी कांय जावंक ना, हें फक्त तुका कानान घालपाक एक स्टेटमेंट सरकारान काडलो। सो ऑल इन ऑल समरायज करूंक जर आमी गेले जाल्यार एक आमच्यान म्हणूं येता की महाराष्ट्रांतल्या ड्युटी रेज खातीर जे 80% IMFL वॅल्यू वाडला ताजे खातीर गोंयच्यान सोरो महाराष्ट्रान व्हरप एक मेजर धंदो जाल्लो आहा आनी गोंयच्या इस्टॅब्लिशमेंटाच्या बॅकिंगांतल्यान हो स्मगलींग चालू आहा आनी हो स्मगलिंगाचें फक्त एक टीप ऑफ द आयसबर्ग म्हणटा तें तुमकां दिश्टी पडटा। मेन आहा तें चालूच आहा, भरमसाट प्रोडक्शन चालू आहा आनी प्रोडक्शन भायर कळनासतनाच हें स्मगलिंगाचें सरकार बॅक केल्लें स्मगलींग हें आमी गोंयांत आमकां दिश्टी पडटा।